दिव्यवाणी 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 ताळो आम्ही उमाळो ताळो आम्ही उमाळो. देवबरी बागी सांस तुमकां सुमयस्तांक मागता ताळो उमाळो कार्यक्रमाक मोगोसो स्वागत आशेता. आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत अनेका सैर्याची अनेका इश्टाची मोगाची वळख आनी झळक तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां. वय हळ्ळी म्हणटा आसतना थंयसर पासवो पासोर आसता आनी त्या हळ्ळेंत आमकां जायतें पळोवंक मेळटा. हळ्ळेंत जल्माल्ले शहराक येवन उदारगतेक पावतात आनी तांत्यान तातूंत जायतीं जाणां आपल्या जिवितांत यशस्वी जातात. आनी ह्या पैकी एक व्यक्ती एक मानेस्त वेणूर्तसऱ्या एका हळ्ळेंत जल्मून मंगळुरांत येवन ताचेंच नांव आजून केलां जाल्यार ताचे थंय आसची ती ग्रेस्ततांक वा ताका आसली ती उर्बा आनी आशा म्हणवेत. मोगोचे न्हू आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आमचे संगी हजर आसा एक मानाचो सोयरो. ताका तुमी सक्कड वळखतात. टीव्हीर ताणें दिवचीं कार्य आमी येदोळ म्हणसर जायतीं पळयल्यान. दायजी वर्ल्ड टीव्हीर एक निरुपक जावन जायत्या कार्यांनी ताणें ताची सेवा दिल्ली आसा. दोरेमिफा, थोड्यो खुशी थोड्यो दोशी, काल आज फाल्यां असलीं सोबीत कार्य ताणें सोडून येयल्या उपरांत जातीन तो एक कार्यनिर्वाहक म्हणून की म्हाका खुशी भोगता. सबार वर्सां जावन कार्यनिर्वहणाच्या शेतांत आसून जायत्यांची बरीं कार्य ताणें सोबयल्यान. जायत्यांच्या बऱ्या कार्यांत ताचो मोगाचो वांटो ताणें दिल्लो आसा. सांगातच तो एक कवी, तो एक साहिती, तो एक बरोवपी, तो एक काणये रचपी. तर वेणूरच्या व्हडल्या कुटुंबांत जावन 12 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो जावन जल्माल्लो भोवमानेस्त जूड नोरोन्ना बोंदेल आयच्या ह्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आमचो मोगाचो सोयरो जावन मानाचो सोयरो जावन रेडिओ सारंगाच्या ह्या सोबीत आंकड्यांत आमचे संगी आज हजर आसून मानेस्त जूड नोरोन्नाक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत म्हणटा. बरी सांज मागता. देव बरें करूं रोशन. आज तुवें दिल्ल्या वर्णन आनी म्हजी ती वळख करून दितालो म्हाका इल्ली भिरांत दिसोन सुरू जाली. कित्याक म्हळ्यार हेरांचे काल म्हळ्यार इंटरव्यू हांवें काण गेल्यात पूण आज म्हजे पयले फावटी इंटरव्यू तुवें काणत आसतना भितरल्या भितर इल्ली दडदड सुरू जाले. तशें काय ना. आमचे ह्या आयचे ताळो उमाळो कार्यक्रम रेडिओ सारंग सांगता दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलार आमकां विनोद गंगोळी आनी ताच्या कुटुंबांत हांव एक सदांनीत एक आयतारा दीस 8 वरां प्रसार करचें जावन आसा. ताकाय हांव तुमकां विक्षकांक स्वागत म्हणटा आसतना मनेस जूड नोरोन्ना पयलीं सवाल म्हजे धाडे आसा सगळ्यां कडेन. तुमी कशे आसात? भलायकी कशी आहा? सांगवेत की म्हाका. खंडीत जावन भलायकी आसल्यान भलायकी बरी जावन ह्या कार्याक आयलां. ताळो उमाळो ह्या कार्याक एक मोगाच्या पोणें दिल्या तुमकां पयल्यान पयलें परबी आनी तुमकां उल्हास मागता. कित्याक हें कार्य सबार लोक पळयता, सबार जाण आयकता आनी कोंकण्या खातीर करचो तुमचो वावर निस्वार्थ सेवा खंडीत जावन तुमकां हांव पयल्यान पयलें शाबासकी म्हणटा. एका मलगड्यान सांगलें उतार म्हज्या मतीन येता. हळ्ळी म्हणटा आसतना एका मनशाक जिविताक वाट दाखयता म्हूण तूं ओपताय गे. कित्याक तूं एक हळ्ळेकार, हळ्ळेत हांव आयिल्लोय पयशिल्ल्या गांव म्हणटल्या तशें पालगुणी वाळच्या त्या सोबीत गांवांत हांव आयिल्लोय. कितें म्हणूंक जाय तुका. आनी तुज्या जिवितांनी निरूपण केलां गे तुवें या तुज्या जिविताक असो एक हळ्ळेत हांव आयिल्लो, हळ्ळेंत तूं उरोंक जाय, गांवांक येवंक नजो म्हणलें कॉन्सेप्ट काय आसलें. ह्या गांवांत आयल्या उपरांत तूं यशस्वी जाल्ल्यान हळ्ळेकारांक कितें सांगूंक अशें. हळ्ळेत हांव आयिल्ल्या मनशार न्ही कसो कोड्याळा पावलो म्हणलें सांगचें म्हाका बरें म्हण दिसता. हळ्ळेंत आसलो जाल्यार आज काय पोपलां काडटो कोणना या नारळ काडटो कोणना या कोणाच्या घरा वचून काय सूर काय कापतो कोणना या गद्यांत बेळे लावन थंय काली रेड्याक दोंड येतो या म्हाकाय रडो काय वणोरतो कोणना ते म्हाका तें कळीत ना. पूण एक कालें गे म्हळ्यार कस्ट कित्याक म्हळ्यार हांव कित्याक कोड्याळा आयलो गे म्हळ्यार हांव घरा काम करनासलो कोड्याळा नासलो पूण हांगासर पाग मेळनासलो. पाग मेळनासल्या वेळार इल्ले कश्टांनी म्हणलें बरें हांव वेणूर फाटीं गेलो घरा थोडे दीस रावलो. आनी एक संजेच्या वेळार 7 वरां एक 8 वरांचे जेवणाक बसता आसतना दट्टू आनी आमच्या कुटुंबात सगळे बसले आनी जेवते आसात. जेवता आसतना हांवें जेव म्हणून बसलो. त्या दाडा म्हजो भाऊ म्हणलो थोडे लोक म्हणटात तूं काम करन पोट भरसो मनीस न्ही, तूं पाडारी भोंवसो. ते उतर आयकतना काळजा दुखलें म्हाका. कित्याक म्हळ्यार हांव एक कश्ट काडलो मनीस पाडारी भोंवता म्हळ्यार अर्थ काय बेकार भोंवता. मागीर हांवें चिंतलें जालें म्हाका ओडना म्हजें नशीब हांव ह्या म्हज्या घरांत एका शिताच्या उंड्याक हांव जड जालो म्हणून चिंतलें. राती सोमान न्हीद बडोवना. सकाळीं उठलो माय कडेन सांगलें माय
हांव खंयसर वचून म्हजी दीस काडटा हांव म्हजे दीस काडटा तशें मायन म्हाका 20 रुपया दिले आज म्हण सांगता म्हाका ते 20 करोड दिल्ले बरी आनी म्हज्या भयणीन एक पोरणी सुटकेस दिल्ली ती हाडली म्हज्या हातांत आनी 2 जोडी उस्तर आहले आनी एक चप्पल आहलें ते कारण शिदा खोडयाळ आयिल्लो आनी तशें आज हळ्ळी तावन आयिल्लो म्हणून सांगू म्हाका उर्बा आनी संतोष म्हज्या मायगांव विशयांत हांवें खेदाळे उल्लेख केला सकड सांगला पूण आज परत हळ्ळे कसो राव म्हळ्यार राव रेडी बहुशा हळ्ळ्यान तुका जायतें शिकयलां खंडीत आनी हळ्ळे घरांनी शिकयलां ना हळ्ळी म्हणून थोड्यांनी इन्सल्ट करचे आसा हळ्ळ्यांतले मनीस डेल्ले गेल्ले मस्त जाण आसा हांव मात्र कोड्याळान येवन इल्लेशें तुमचे बरें इल्लेशें नांव जोडले शिवाय ह्या कोणेतान जूड नोरोना म्हणून एक कार्यनिर्वाहक या निरूपक म्हणून कोणें बिल्लो दिला त्या लोकांक दिल्लो लोकांच्या मोगान दिल्लो सोड हांवें जावन ताच्या फाटल्यान गेलो ना हय जुडनोरान म्हणटना म्हाका मुळांत हांवें वळखलो जुडनोरान 20 सक्तेचो मनीस म्हूण म्हणजे करंट असो मनीस तुका आपडून केल्ले बी येताले काय शॉक मारतालो खंय जाल्यार असलो एक उद्यम चलोवन आसलो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट जावन आमी म्हणटा कैकंबा कडेन तुजें एक शॉप आसलें बहुशा तें शॉप बंद करून मस्तू तेंप जालो कित्याक करंट येनातलें उपरांत एखाद्या बंद केलें हें उद्यम तें सुरू कर मागीर उपरांत तें त्याग कित्याक केलो सोडलें हें कित्याक ना त्याग केल्लो म्हणच्यानी हांवें सोडलें बेटर तें कित्याक म्हळ्यार तातूंत तुजी मस्ती यशस्वी म्हाका लाभल्या कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें कार्य आरंभ करता आसतना के रामा म्हणून आहलो आमचो BSNLचो मॅनेजिंग डायरेक्टर तशें ताच्या ऑफिसांत एक धाकटें काम आसलें ती 10-12 जण इलेक्ट्रिशियन गेल्ले तांकां कोणाक कितें फॉल्ट धरूंक जावना तशें म्हाका गेल्ल्या वेळार कोणी म्हाका सांगलें की म्हजो एकलो भुरगो आसा ताका हांवें धाडलो ल्हानसो म्हळ्यार ल्हान न्ही तर ताणें म्हाका धाडलें थंय गेलो आनी हांवें इमिडिएट 15 मिनटां भितर तें कार्य म्हळ्यार तें प्रॉब्लम्स फॉल्ट सॉल्व केलें आनी ते म्हणलो मँगलोरान तुका उरली मस्तू आमची दफ्तरां जाती आसात जर तर तुका मन असलें तूं काम करता हांवें दोनी हातांनी आपणायलें आनी ताणें म्हाका अवकाश दिलो आनी ताज्या नंतर म्हजी उदरगती जाली आनी ताज्या उपरांत हांवें बिझनेस वाडयलें सोडुल्लें कित्याक म्हण विचारतना ती वेळगडी त्या वेळगडेक हांवें वेळगडेक जावं दी या म्हज्या पर्सनल लायफाक हांवें दवरचो जे शिवाय अन्याक हांवें बट चुकूंक जायना देखून कारणांतर हांवें आयर्लंडा वचचें पडलें देखून हांवें थंय सोडिचें पडलें तितलें मात सोडल्यार बट करंटाच्या कामांत या इलेक्ट्रिशनांत कॉन्ट्रॅक्टांत म्हाका खाली नुकसाण जावना या खाली म्हाका वावर रेडी तुजे सांगता वावर नासले तांचे फोटोग्राफी तूं दिवं नासलो तांकां 30 वयर जण म्हजे चेडे म्हजे वांगडा काम करना ओके हांगासर म्हाका विचारूंक जाय तुजे लागीं अनेक गरजेचे सवाल कितें गे म्हळ्यार तूं कार्यनिर्वाहक मुळांत जातींत म्हणटात सकड आनी कार्यनिर्वाहनांत तूं वळसालाय जायते तुका वळखतात जूड म्हळ्यार MC म्हणून हें अचानक जावन आयिल्लें भाग्य या कसो तूं आयिल्लो कार्यनिर्वाहनाच्या शेतां कोणेंगी तुका ओडनान घाल्लें गे या थोडे पटी हांवें जाय जें म्हणलो सो अजेंडा दोन थोडे जावन विचारता हांवें MC जाय जें म्हणून हांगासर कितें सांगूंक जाय तुका ते बिलकुल MC जाय जें सपनां ती चिंतून तशें म्हजो भाव कॅथलीक सभेंत डायसिसचो सेक्रेटरी आहलो त्या दिसा एक कार्य आहलें वेणूर आमच्या वाड्यान तर हांव चिंता म्हाका 17-18 वर्सां 17 वर्सां 30 म्हणटो तशें म्हणलो म्हाका फाल्यां काजाराक ते MC करूंक जायना तो वाड्याचो गुरकार्य आहलो तो तशें कोड्याळाक आयलो म्हाका म्हणलो म्हजें ते शर्ट आसा आनी एक टाय आसा ती घाल आनी वचून MC कर म्हणून दोगी एकल्याक दिसताले ना बा तो मोठो जावन सॉलिड आहलो हांव बेळच्या वेणूच्या ताचो सूट घाल्ल्या दिसा तूं मोठो जावंक सुरू जालो तशें काय ना पूण हांवें वचून तें कार्य केलें करतना म्हजी रीत रिवाज येयली मुखारपाटी जाली आनी म्हाका एका प्रायस्तान येयलो मुंडू घालून आहलो बरो घट्ट दाट्ट मिशांसो ताणें येवन विचारलें तुका खंयतान दर नाडला गे म्हणून हांवें दर नाडच्या बदलाक पोडा नाटलें पूण म्हणून हांवें सपनांत चिंतलें आनी त्या मानेस ताका अजुनूय हांव ऋणी कित्याक म्हळ्यार तें फस्ट कमेंट दिल्ल्यान म्हज्या लायफांत एक टर्निंग पॉयंट आनी त्या दिसा म्हाका भोगलें हांवें एक कित्याक MC जावन कितल्या वर्सां पयलें जाल्लें कडेन तुवें हांव चिंता तें घडीत जावन हांव चिंता ऑलमोस्ट एक 28 इयर्स 28 इयर्स आतां म्हाका 48 इयर्स जातात 28 इयर्साचे पयले म्हळ्यार लागला की 30th म्हणयत कोण ओके 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 सो 18 वर्सांचे प्रायर म्हणजे एक 30 वर्सां आदलें घडीत 30 वर्सां आदलें पूण तो वळ तूं कार्य करता आसतना आनी आतां कार्य करता आसतना कितें फरक पळयता कितें व्यत्यास आसा कार्यानी कित्याक ते दाडा संप्रदाय बोळ आसले संप्रदायक लोक मानतालो या ते दाडा मागीर प्लेटी उडोवनचें सिस्टम आसलें म्हळ्यार पासिंग करचें तसलें बरें जायती नवीन ते दाडाची एक पद्दती आसली पूण आतां बदलल्या खंयचें बरें म्हणटा ह्या वेळार ते कितें आमी बदलाचें म्हणटा ना ते पयलें बदलल्या म्हणच्या की मनशाचे नीड घालें गरज म्हणटा ती बदलल्या आतां
बट पयलो आहलो मोग आतां तो कुटुंबान तुजो म्हाका पळोवंक हांव न्ही जाल्यार आतां कित्याक म्हळ्यार हांवें MC फिल्डा करेक्ट येवन 24 इयर्स ती 30 वर्सांचे पयलींचे ते 6 वर्सां म्हाका लेखाक मेळना तेदळा बरो दिग्गज MC बरो आहले कोडयाळान जावन दी हांगा बरो व्हडले व्हडले वाग गोत्ता एरिगोजोर येताले तावन धरलेले बरो व्हडले व्हडले वाग आनी त्या वागा मुखार आमी ल्हान पिलां तेदळ ते फस्ट म्हणजे येता आसतना पूण तेदळा एक कुटुंबांत एक काजार आसल्यार एक घरांत एकले कार्य आसल्यार सगळां येतालीं ओजे हाडटालीं दुकोर मारतालीं पुरा मेळटालीं आज भावाक भयणीक संबंद म्हणलो खंय उरला की ते हांव नेणा म्हज्या कुटुंबांत आसल्यार सगळ्यांच्या घरांत ती ते काय म्हणटात तूं ते म्हणटात तशें म्हणटा आसतना म्हज्या कुटुंबाचे हांवें पाडता पडल्यार म्हाका खंय एक अस्खत मनीस म्हणले कोणी म्हणटात पूण तो मोग आतां दिसना शिवाय बट आतां लोकांडे पयसो आसल्यान काजारान जावंक सलीस जाला तितलें मात्र हांव सांगता पूण पयलें संतोष 4 दीस 5 दीस कोणाच्या घरांनी वचून रावून बँड घालून खंय थोड्यांचे इंटरव्यू करता तांणी सांगिल्ल्या मेरेर निसरून पडुल्लें आसा म्हणून तें बरें तांणी चिंता ना आतांचे खंय निसरोवचे आतांचे खंय बेड्डात सकयल मात्र पडोवचे तशें मात जाय शिवाय आतां तसो जाल्यार हॉलांत ह्या घरांत कार्य जाल्यार ती सोबीत ती जातात नाजूक रितीन जातात आनी संपर्क माध्यम वाडल्ल्यान आतां ते सलीस जावन गेला तो व्हड मस्त कश्टांचे आसले आतां तुका एक कार्य बूक करचें जाल्यार कशें बूक करताले तो व्हड आनी आतां कशें बूक करता ना ते बुकींग कशें म्हळ्यार कोणाच्या नेबराच्या घरा कॉल करन की या कोणा फ्रेंडाडे मेळिल्ल्या वेळार की बरोवन दवर रे म्हणचे गॅरंटी ना आसा की ना म्हणून आसा की म्हणल्यार गॅरंटी पाटी आयिल्ले आसा की थोडे फावटी काजार नासतना गजाल निगडीत आसा की ना तसलें म्हजे कडेन जिवितांत कांय जावना काजार नातलें जावना कॅन्सल केल्लें आसात काजार जायना म्हळ्यार हांवें कॅन्सल केलें जावंक उतरात ते कडेन पूण तो वळची परिगत आनी आतांची परिगत मस्त बदलल्या म्हूण सांगपाक शकता तो मस्त बदलल्या ओके ओके तूं टीव्हींत लोक तुका सकड वळखतात प्रत्येक जण दायजी वर्ल्ड एक टीव्ही काल जायते उदेवन आयल्यात कलाकार आनी कार्यनिर्वाहकांक जायत्यांकी तांणी अवकाश दिल्लो आसा भुशा तुजी 2 कार्य मस्त तुवें केलें तातूंत 2 कार्य दोरेमिपा आनी एक तोडयो कुशी तोडयो दोशी 2 वेगवेगळीं कार्य तातूंत दोरेमिपाक हांवें आतां पडचें तर थंय तुका एक कार्य वेगळ्याच बोवारा करून गेल्लें कित्याक संगीत आनी जुडा मदें तितलो संबंद आसलो उलोवचें आनी गायना मदें पूण संगीतकारा मदें तुका एक सांको बांदूंक एक अवकाश करून दिलो ह्या कार्या विशयांत आनी तुवें थंयसर एक तुज्या जिविताक हें कार्य कितलें एक बदलावण हाडूंक शकलें पयल्यान पयलें म्हाका कालें म्हळ्यार दोरेमिपा कार्य दितना थोडी टिका आयिल्ली आसा बट आमच्या मॅनेजमेंटान वाल्टन नंदळगे जावन दी आनी ते सगळे संगोडी सगळ्यांच्या नांवां काडल्यार लांब जाता ते तांकां सांगलें की जूड इज अ अनफीट पर्सन म्हळ्यार तेंच्या म्हळ्यार दोरेमिपा कार्याक तो अनफीट कित्याक म्हळ्यार ताका संगीताची नॉलेज ना ताका ताचे ताळ मूळ खंयचेय गोतून नाटलो व्यक्ती पूण ताणें म्हणलें की संगीत ताका ताळ मूळ गोतून नाटल्या रे पूण सवाल विचारचें सगळें ताचे कडेन आसा तशें म्हाका तें दिलें टिका आयकली टिका आयकतना एक फावटी मोतीन काळचान बेजार बगलें बेजार जाल्यार कित्याक हांवें साधन करता तें दाखोवन जोगिवून म्हाका बगता आसतना त्या तडा व्हडले संगीतकार वेलपिया बातसले एरिक ओझेरियो मेल्विन पेरीस आनी आमचो मायक सायमन असले मस्त नवार्दीक संगीतकार आसा तांचे कडेन वचून मेळचें पयलें ल्हानपणा आसतना आमकां आशा आसली जाल्यार म्हळ्यार त्या मनशाची वचून वळख करचें तांचे कडेन बेसांव मागचें आनी म्हजें एक नांव तांकां कळत जाल्यार सत्त सर्गत म्हाका मेळिल्लें बरी म्हणून तसलें फिलींग आहलें पूण त्यात कोडयाळाक येवन म्हाका वाल्टर नंदळीके आनी प्रवीण तावर आशीत पिंटो स्टॅनी बेळा मागीर आयलो तांणी पुरा रॉनीन आनी तांणी पुरा म्हाका कॉल करून सांगताना बाबा तुका हें कार्य करून साद आसा पूण सांगताना निजाय करतो संतोश जालो पूण त्या मालगडा मनशा तें पळयली देख म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ते कितले खार एक कोळसो एक बांयताना उदक ओडटाना तो बर्नो जावन येतल्यान तो आवाज करना हलकन ना तो बट जर तर तो अर्दो काड तो हलकांदा आवाज करता पूण संगीतकार कितलेगी न्हीद नासतना कितलेगी दिसाक कश्ट काडन ती पदां बरयतात आनी तसल्या संगीतकारांक तसल्या बरोवप्यांक थोडे टिका करतात कित्याक हाड जिबेक हाडना ते तांचे विशयान पाड उलोवंक शकतात पण पाड उलोवच्या पयलें एका मनशाक तुवें बोट जोकिचें बोट जोगतना एका मनशाक तुका हांवें जोगतना 2 बोटां तुका जाल्यार 3 बोटां म्हाका दाखयतात हांव कसो लोक म्हणून म्हजो तो हात म्हाका दाखयता आनी ते त्या संगीतकारांतल्यान हांव शिकलां ल्हानविकाय
तांचे ते असले ती ज्ञानाचे भांडार घेऊन ते अजूनही ते डाऊन टू अर्थ म्हणतात आणि ते शिकोवंक हांवें आनी तुवें आनी तुजे जसं मस्तू जाणांनी आमी शिकोवंक आसा आनी कार्यानिर्वाहाकांनी शिकोवंक वय आसा. वय एक बोवापूरबायाची गजाल तुज्या जिवितान घडल्ली धोरेमेफात असले सोबीत कार्य येता तुवें जायतें शिकला म्हणटा आसतना जायची व्हड तुजो संबंध बरो आसा हांव नेना आनी म्हाका हांव जाणा आसा तें आनी हांगा इसारूंक नेणा म्हणूंक जायना, हांव सगळो जाणा संवसार हांव जाणा आसा आनी म्हाका इसारूंक जाय आसलें एकच सांगा एक कितें म्हळ्यार भायर उलयतात तुवें असलें कार्य दिल्ल्यान मस्त पयशे केले आय म्हणून म्हाका हाचे विशीं स्पश्टीकरण जाय वय तुवें केल्ली सेवा गी या पयशे केल्ले. पयशे मनशा कडेन कोणाडे जातात. हांवें तुका म्हळें कोड्याळ येताना एक पोरणी सुटकेस 2 पॅन्ट 2 शर्ट काडून आयिल्लो. ते म्हणटाना पयशाच्या फाटल्यान गेल्लो हांव न्ही, पयशांक चेस करना आमी वचून म्हळ्यार पयशाच्या फाटल्यान आमी वचून जर तर तूं बरें करता पयशे तुज्या फाटल्यान येतात. पूण दायजे वर्ल्डान हांवें पयशां खातीर दायजे वर्ल्डाक गेला म्हणटा जाल्यार कोणगी दायजे वर्ल्डाच्या संस्था विशयान अभिमान नातले ते उलयता. दायजे वर्ल्ड संस्था विशयान जर तर तुका अभिमान आसा, तांणी करची सेवा जर तर कोणाक कळीत आसा जाल्यार थंय अवकाश मेळचो दुनियांत आमी हारायचे. म्हाका थंयसर अवकाश दिला आनी सगळ्या संवसारभर जूड नोरोना म्हळ्यार कोण म्हणून कळला जाल्यार आका कारण दायजे वर्ल्ड जावं पुरो हांवें पयशे खाणावना कित्याक म्हळ्यार दायजे वर्ल्डान इतले कामेले आहात. एक संस्था चलय जाल्यार खर्च थोडे पटी इतलो आसता गी इतलो खर्च आसता गी थोडे पटी 100 ते 10 ते मात्र येतात 90 पाटणी थोडे पटी हेच कोण तांचे आडलतेदार चलय नोरता जाल्ल्यान ते कश्ट जास्त एक संस्था चलो. नाही करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या मनशांक फुल्या पाकळी तांणी दिजे सगळ्यांक धर्म कर म्हळ्यार कित्याक देवान म्हाका ती थांग दिल्ली. देवान म्हाका म्हाजो दीस पडतो क्रॉस एमसीन दिल्लो आनी ते हांवें क्रिस्तांव सगळ्या लोकांक हांव आज आभारी आसा. तांणी ते दीस पडतो क्रॉस दिल्ले हांव जेवला. दायजे वडलां पयशे दिजे म्हणून ना, बट कोर्टांनी बेसांव दिला. कोर्टांनी मनशांनी म्हजी पाडता पडल्या. कोर्टांनी म्हळ्यार बेसांव दिला. कोर्ट लोक म्हणून हांव दायजे वड कितलो लोक पळयता तुमकां माध्यम म्हणजे किरकोळ मनशाक ल्हानशे विशय कित्याक वाळटी आज इतलो सेवा करता जाल्यार तो निस्वार्थपणी करता पयशांचे आशेक आल्या तशें सत्री धरल्या कोणाक पयशे दिता. कोणूय लोकांनी एका संस्थे विशीं उलोवचें जाल्यार तें मस्त पाड म्हणवेत कित्याक म्हळ्यार एक संस्था चलयची जाल्यार ताच्या फाटल्यान मस्त कश्ट आसात वावंट आसा कितलीच मेहनत आसा. जर एक संस्थो एक कारभारी चलयता जाल्यार कितलीच ताचो त्यागय पडटा ताणें घडयलें सर तातूंत घालून तो कित्याक लोकां खातीर बरें करूंक आशेता. आनी असले एका संस्थेंत आमी पळयता जायत्यांक ताणें दुबळ्यांक पावल्ले आसा. जायत्या पिडेस्तांक कोरोडा वयर चॅरिटी केल्ली आसा. जायत्या मुखांतर ताणें ते एक सहकार दिल्लो आसा. तर म्हणटा आसतना कोणी पयशां खातीर थोडे अवकाश मेळटा आसतना पयशे फाटल्यान उसोवन नजो म्हूण तुजे प्रकार ते सारके उलोवणें तुवें सांगलें आसाय. परत तळो मळो कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत. एक उलो येवन आसा कोणाचो पळोवया. हॅलो नमस्कार. नमस्कार कोण उलयता? चार्ली सोज येयाडी वो मंजूर उलया. चार्ली सोज जूड आसा उलय. नमस्कार. नमस्कार चार्ली. कसो आहे तू? बरो देवाच्या दयेन तुमच्या मागण्यान बेसावन फर्स्ट क्लास सर. हे सांग काल म्हळ्यार ते कोरोना आयला म्हळ्यार वय सद्दा तुका एमसी खंयचे नासले न्ही वय का नाही करना आलं ते तडा बैला गावा गेल्लो की बैला गावाक एक 6 वर्सां पयले गेल्लो सर. पयले पयले हाजे बरोबर नाही ना ताजे उपरांत फाटी आयिल्लो उसव ना कित्याक म्हळ्यार तुमी जायना आपयतात न्ही थोडी कार्याक बरा वय निसत वय तें तसा आयला सिंधू न्ही वय. ओके चार्ल्यान बारी खुशी जाली तुजी उतरां आयकून न्ही. तुका आनी जुडा कोलो संबंध आगी तुज्या घरान म्हणी कार्य म्हणी केल्यान कितें न्ही. देव बरें करूं चार्ल्या. देव बरें करूं. हांव यालो एका पत्रां दोनी जडून सोडले सारंगाच्या रोडर आयले ते एंट्री आता काय मल्याळी पोद येता ते न्ही कोंकणी पोद आयलेस आता ना आता मल्याळी आयले पोद ते दुसरे गार्डन लागले की म्हणते सारंग म्हणते सारंग करता. ओके सर चेक करया कालें जाता म्हणून. ओके सो रेडिओ सारंग ॲपर तितकेशे तांकां कालें की दुसरें आयकता खंय तरी पोटी जाता तशेंच. पूण हांगासर मनीस जूड नोरोना कडेन जायते आमी उलोवन आसतना जूड नोरोनाक एक आडनांव आसा बाबण्णा म्हूण. बाबण्णा म्हणचे पयलीं एक उलो येवन आसा कोणाचो पळया. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्कार कोण उलयतात? नमस्कार हांव पुष्पता एवलीन बाई उलय जूड मनीस कसो आसे एवलीन बाई नमस्कार. बरो आसा फर्स्ट क्लास.
होय गे मस्त तेम जालो तुका पळोवंक कसो ना टीव्हीरांनी ये नाही गे म्हणून आता एमसी ना गे एमसी देवाच्या दयेन सत्त सांगल्यार बऱ्यो आसात करते आसा होय गे तुम्ही जर तर म्हणजे स्टेटसार मात्र घालता हांव म्हणले पब्लिसिटी आशेवन इल्लो फाटी होय आमच्या गे रोशनान पटल्या की 4 वर्सां ये दट्टो म्हणून आपयले बट ते आनी मनोजी आसा आमचो हांगासर पाटसानी आसा आमचे बोगाचे इश्ट आनी आमचे कडेन ती एक बरी साळवळ आसा होय गे तशें म्हणटाना त्या खातीर एक वेळ करना आयलो होय गे वय वय म्हणजे द्वेच्या काजारा काढले त्याच्या आपण काय पळवना आमचो मात काले व्हिडिओ तू पळयचे आनी फोट्यार पळयचे तुका खंडे तुमचे बेसा वाचता तरी खंडीत जावन खालेमणी कार्य करते आसता तुमकां दादोशे करते आसता असा जेत जोड आम्ही तुझ्या खातीर मागतात आणि कित मुखार सर तू जायते देव बरें करूं, देव. आमच्याकडे कार्य असल्या त्याला गॅरंटी तू कसं सांगता आता काय रोशाला गेले पोटा येते रोशान कराराक आणि रोसाक काजाराक देवा तू आमका मस्त लायक जालाय काजाराच्या फंक्शनाक सगळ्यांनी म्हाका सांगला तू खंय सोदलोय साहेबीने जूड तुका मेळ्ळो म्हण हांवें सांगले म्हाका रोशनान कर दिल्ले तशें जावन म्हाका जूड मेळ्ळो ना जाल्यार मेळोंकूच नासलो म्हणून छान आता आमच्या काजाराक आयिल्लो पळय सगळ्यांक खुशी तू रेडिओचेर उलयताय गे हांवें म्हणलें वय म्हाका तांचे कडेन उलयता आनी तांची कशी वळख हांवें म्हणल्यार शेती वळख जाली म्हणल्यार जावन दी तुका खातीर मागतात आमी आनी कितू मुखार सराचे जायते मुखार सरीचे म्हण हांव मागता पळय तुजे खातीर येव मागता जायते जाय देवलीन बाई देव बरें करूं देव बरें करूं ओके बाय एवलीन बचपेता हांव ना तुवें कार्या केल्लें करचींच कॉल करना आसात थंय बाबण्णा म्हणलो कॉन्सेप्ट काल्याक तुका बाबण्णा म्हण आपयतात खंयी तुवें उलयलें हांव आयकलां खंयच्या एका कार्यक्रमांत ना ते थोडी काले एक घडी कुशन काडीन हांवें ते म्हजी रियल लायफ काले आसा ते वॉल्टर नंदळेकेन 16 वर्सां कार्य जायची तशें वॉल्टर नंदळेन म्हळें तुका येयलें उलोवंक अवकाशार येता रे म्हणून येता म्हणे देवान तले टॅलंट दिल्यांत आमी ते भितर दवरून बसोवन तशें हांव गेलो आनी त्या दाळा म्हाका ती व्हडली पब्लिसिटी करूं म्हाकाय जावन कित्याक म्हजी पब्लिसिटी हांवें खर्चान पडटी हांव हेरांक दिता ते कित्याक म्हाका देवान दिल्ले गॉड गिफ्ट कित्याक म्हळ्यार म्हजे विशयान हांवें चड बाडाय उलयना कित्याक म्हळ्यार दोनी हातांनी ताळयो मारला माताचो आवाज उठटा तशें म्हाकाय ते कित्याक ते हेरांच्या विशयांत बरें उलोवचें देणें देवान म्हाका दिलां हांव उलयतां सो बाबण्णा म्हणल्यार 12 जाणां भुरग्यां पैकी हांव निमाणो बाबू म्हणल्यार बाबण्णा जालो बाबण्णा आनी सुरप्पण्णा दोगी एकच जाले ओके सो तुका देखून मुगाना पोवचे न्ही 12 हो जाल्ल्यान तुका बाबण्णा म्हण कुटुंबांत पोवचे पळय तुजे कुटुंबान 12 जाणां म्हणटा आसतना तूं निमाणो जाल्ल्यान तुका सगळ्यांच्या की मोगाची वस्तून आसा तुजी आवय जायतो मोग ताणें दिलो आनी तिचे विशीं 2 शब्द सांग गे आवयचे कश्ट आवयन काडलें तें काल म्हणटात तें ती 12 जाणां भुरग्यांक जल्म दिवचे म्हळ्यार आतांच्या स्त्रियांक एक भुरग्याक जल्म दितानंत ती थकोन येतात संवसार पुरो जावं पुरो म्हजे होकाले ताका खंय आनीक भुरगें जायचें म्हण आशा आसता मागीर तें देवाचें निर्माण तें हांव दुसऱ्या हेरां स्त्रियांक सांगूंक हांव नालायक हांव ताका म्हाका ते अधिकार ना बट म्हज्या वयच्या विशयान म्हळ्यार ते 12 भुरग्यांक कंटिन्यूस करचे म्हळ्यार ते जल्म दिवचे म्हळ्यार इट्स एक अचिवमेंट एक बेसांव आनी सगळ्या भुरग्यांक तेणें मोगान पळयलां आनी स्पेशली म्हजी माय लगभग एक 12-13 वर्सां म्हजी वटा आसली कोडयाळान हांव आयर्लंड हेच्या पयलें बट तिका एक आशा आसली काय म्हळ्यार आमच्या सगळ्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक पावल्ली तांचे कडेन घर आहलें तांचे कडेन इल्ली बदिके आहलें बट म्हजे कडेन घर नासलें हांव भाड्याक आहलो ताळा दुकान गळयताली म्हज्या पुताकी घर जायचे म्हज्या पुतांनी वयर येयचे म्हण तिणें सांगतना म्हाका दुखतालें भितर आनी तें म्हजें दूख तिजें दूख म्हजें जेजून आयकलें आनी हांवें आनी म्हज्या मिसेसान सांगता मेळून एक बरें घर बांदलें बरें बांदलें तें तिचें बेसांव म्हज्या आवय बापायचें दोगांयचें सांगता मिसेस गीता आसा ताच्या आवय बापायचें बेसांव मेळिल्ल्यान आज आमी आमची उदरगती जाल्या शिवाय हे आनी लोकांनी दिल्लो पट्टी भोंवतणी दिल्लें बेसांवां शिवाय ते बेसांव नासल्यार हांव खंयच्या लायफान हांव वयर येवं सादत ना तुका एक आनी एक आडनांव आसा पांय ओडसो एमसी म्हण थोडे बडे तूं सांगताय तो डायलो म्हाका पांय ओडसो एमसी म्हण आपयतात म्हण हे पांय ओडसो कॉन्सेप्ट कितें सांगताय ते पांय ओडसो म्हणजे न्ही आतां ते चिंत आतां घरा गो बायलां आसतात तांचें ड्रेसींग करतना केदोळे झगडे जातात ती ता जयजाने झगड्याच्या घरा जाता
एकत दादलो मनीस लेट बाय सरता नाल्यार बायल मनीस आनी ती मुगडा बरी येवन कार्या येवन बसतात अशी एक तोंडार हांसो ना एका हांसो येय जाल्यार मनशाच्या तोंडार कालें करचें एका एमसीन कालें म्हणटा तें तुजें येदो व्हडलें तोंड गाणेवन तुजें गमांडाय करून लोकां कडेन काल उलयताय तूं ताका एक कालेगी एक सुई दवरून इल्लें इंजेक्शन दिवन आस येयल्यार लोक अट्रॅक्शन तुजे ते अट्रॅक्टिव्ह जाता सकड तुका पळयतात सगळे सोडटात आनी तुजे ते एक जाता तेका लागून जाता तो पास जाल्लो टायम 2 घंटे उदका बरी पास जावन येता म्हाका एक फावटी हांव पयलीं फस्ट येतना सिरियस एमसी म्हळ्यार एक गमांडाय हांव प्रोग्रामाचो हिरो तें चिंतून हांव गेल्लो हांव मागीर जालो झिरो आनी एका भावान म्हाका सांगलें तुजी आसान आसतना तूं अशें एमसी करशी जाल्यार तुका खाली 2 वर्सां नाय तो फिल्डांत धत्ता नाय म्हणलो ऑझी म्हणून धाडटू हांवें ताका धाडटू म्हणजे म्हजो ते दिसो ताणें सांगलें नेक्स्ट 2 फंक्शन 3 फंक्शन स्टार्ट केलें आसो बिगिनींग तर एंडा सरी काल तांगता काल स्पॉटर तुलेजी तुवें आ सांगलें तो जोग वचून सदांय सांगशी जाल्यार लोकांक आतांत बायट सांगतात ती पुरा सांगतात पूण तें पांय ओडू म्हणजे तशें सुरू जाल्लें कॉन्सेप्ट तातूंत तूं अजुनूय मुंदरून आसा मुंदर आसा म्हणच्यार न्ही हांव पुरा तरणाट्यांक सांगता कित्याक म्हळ्यार एज ए एमसी आमी घमंडाय सोडीचे जर तर अन्यकल्याचें संतोष अन्यकल्याचें समाधान ताज्या कुटुंबान तूं जर तर तूं हांसो दिसता ताज्या आवक वाडटा कोणाचें जावं ती थोडी पट्टी हेरांक हांसोंक वचून आमचें आवक उणें जाल्लें आसा तें म्हणजे तें जालां पूण देखून कोण ना काही पांय ओडतलो एमसी म्हणटा देखून हांव इल्ले पांय ओडले बेजार करना म्हळ्यार तें दायजीर हांवें तें कार्य केल्लें तें कॉन्सेप्ट म्हजेंत तें आनी तातूंत म्हाका तातूंत दायजीच्या सक्कड मालगाड्यान म्हाका बेसावन दिलें आयले वा तुज्या जिवितांत एक मस्त आडूक घडयत घडल्लें आसा जायत्यांनी म्हजे कडेन तूं फोन करनासतना जुडा कितें जालें म्हण कित्याक आमकां गुरू शिश्य तूं म्हणा पळयता सडे वचून अजूनय हांवें तुजे कडेन विचारूं ना कितें जालें गी म्हूण कसो आय धाडट्या म्हूण थोडे पटी हांव विचारचे शिवाय वय असलें घडीत कशें घडलें ह्या हाचे विशीं थोडें सांगवेत गी त्या दिसा हांव चिंतता प्रिन्स केट्स तांचें शुटींग जावन आहलें दायजीन शुटींग जालें तांचे कडेन आनी ती म्हाका एक बारी मानची मनशां म्हाका प्रोत्साह दिवची आनी त्या एक हप्त्या पयलें बरी इतलें लोणचें दंड दिल्लें म्हाका हांवें बरें लोणचें खावन गेल्लो मागीर तें लोणचें खावून जावं म्हणटात गोत्तू ना म्हाका काय लागी म्हळ्यार तें बीपी सट्टा घेता तातूंत म्हणजे वकाल केदाळे सांगता लोणचें खायना खाण बट हांव इल्लो हडल्यान जावन पेज आनी लोणचें जेवलो मनीस तशें म्हाका इल्लें लोणचें आनी चटणी इल्ली पसंदीची तशें ताचें सगळें प्रोग्राम केलें घरा येयलो 2 पारां येयलें जेवलो आनी न्हिदलो एक अर्द घंटो न्हिदता 2 पारां तें चड न्हिदल्यार बरें न्ही येयलें जीव मोठो जाता म्हणून आमी खावचें उणें जाल्यार बाय बर्थ आमचें हेरिडिटी जावन तशें आयलां त्या दिसा म्हाका 3:30 उठोंकूच जावना मागीर उठ्ठान पडटा काल जालें कोण ना म्हणून वचून हांव तें 2 पाराचे रुमान न्हिदताना कीळ घालून न्हिदचें म्हाका कोणें डिस्टर्ब करून तशें मागीर हांवें लो वचून कीळ काडलें पुता सांगलें बाबा म्हाका थांक ना म्हाका कालिंगी तकली घेवन तें आसा तशें म्हजो पूत म्हणलो इमिडिएट ताणें आमच्या फॅमिली डॉक्टराक कॉल केलें डॉक्टर भरत 15 मिनटां भितर येवन घरा पावलो आनी ताणें म्हाका चॅक करतना म्हजी बीपी चडा तो म्हणलो इट इज अ वर्टिगो प्रॉब्लेम तकली गोळी येवन ते तुका तकली गुंची तूं कांय टेन्शन करनाका म्हण ताणें 2 गुळयो दिल्यो म्हाका एक 2 पारां म्हळ्यार एक 4 वर्सां काण गेली एक राती 8 वर्सां काण गेली बट सदां राती 1:30 वरां जाताना म्हाका सगळें परत्या घुंवक सुरू जालें धर्ण गुंता घर गुंता फॅन गुंता ताणें म्हाका चिंतलें हांव निमाणे स्टेजीर आसा हांव आनी मातशें दिसाना म्हणून म्हाका भोगलें इमिडिएट हांवें पुता उठयलें बाबा म्हाका एक इल्ले वस्तू आनी घाल म्हाका एक आस्पत्रे एडमीट कर वाचल्यार वाचता ती देवाची खुशी म्हजी न्ही खुशी तशें ताणें इमिडिएट केएमसी व्हरून एडमीट केलें आनी डॉक्टर तांणी स्कॅन आनी करूंक सांगलें पयलें तें ऑर्डिनरी स्कॅन केलें तांणी MRI स्कॅन करूंक सांगलें म्हाका MRI म्हळ्यार बें तें पोडान घालतात न्ही गोत्या तुका ते लाटा गडा आवाज जाताना म्हाका हें भियान तोंडाक येता तशें हांवें सांगलें ऑर्डिनरी करा बट तांणी म्हळ्यार ऑर्डिनरी काडलें तातूंत कांय दिसना इल्लें ब्लँक दिसता सो डॉक्टर असिस्टंट डॉक्टर म्हणली तातूंत MRI जायचे MRI स्कॅन केलें ते क्लियर पिक्चर मेळटा हय क्लियर पिक्चर मेळटा तांणी MRI काडटाना अर्दे पार्ट मात्र काडटा म्हणलें अर्दे तुका सोडटा तर म्हज्या पुताडे सांगलें बाबा तूं म्हजे पांय धरून राव म्हाका तो खाली सोडून जाल्यार हांवें हात पांय मारले म्हाका ओड भायर घाल म्हळ्यार तुका बेरान म्हळ्यार ताचे पयलीं हांव गेल्लो तशेंच अनुभव आसा म्हाका त्या दिसा हांवें मागयल्लें आसा देवा कोण निमाणें म्हाका कोण बरो उदक सोडटा कोण बरो कालें करता म्हळ्यार कोणी येत हांवें मागून काडोवचें न्ही तो शिरापतो बट त्या दीस भोगल्लें म्हाका त्या फावटी सेकंड हांव भियेलो आनी अर्दे जाताना पांय म्हजो
पूत फायदा म्हणून आलो आणि म्हाका म्हणजे स्कॅन काडटाना खाण जालें डाडा डोंट वरी जालें सगळें बिलकूल म्हणून तो म्हजे बरें येतिल्लो बिंदास आनी म्हाका येयल्लो हांसूंसो भुरगो सो जाल्लें डॉक्टरान पळयतना म्हज्या तकलेक अटॅक जावन 4 घंटे जाल्यात. दनपारां जाल्लें भोवशा 2 जाला बट मध्यान राती येत आसतना ते म्हज्या ब्रेन अटॅक जावन 4 hours जाल्यात 4 घंटे 4 घंटे जाता म्हणाले हाका इमिडिएटली तुका ग्लुकोज आनी घालीचें म्हणून ताणें म्हाका येलें भितर मागीर काल जालें म्हणून म्हाका गुत्तुना हांव चिंता एक दीस कोण ग्लुकोजार आहलें मागीर ताणें म्हाका फाटल्यान सर्जरी केली ती एक शीर ब्लॉक जाल्ली तशें मागीर सर्जरी जावन ताणें ते आण्ण भायर रुमा हाडूंक येता ते पळयतना म्हजें व्हंकल थंय ताणें लायव्ह पळोवन आहलें म्हाका हांव काल जाता की म्हाका म्हजो पूत दाखोवन आहलो सर्जरी करतना दाखोवना बट दोळे पर वयर गेल्ले म्हण तें देवाडे फेथ दवरलें ताणें देवान म्हळें म्हजो ज्यूस म्हाका सोडून घालना थाजे पातयणी ते थाजे पातयणी नांव आसलां देखून मागीर तें इमिडिएट टिकेट काडलें शीद आयलें ताणें कांय खाणेवना कशें आहलें तशें उठून आयलें म्हाका ऑपरेशन जावन रुमा काडटाना ते हॉस्पिटला घेवन पावलें आनी ते दाडा म्हाका एक त्या स्ट्रक्चर हांव आनी एका बेड्डा घालतना ताणें म्हणलें की उखलून दवरया म्हणून हांव इल्लो मोटो रे तुजे बरीत तशें ताका म्हणलें की नाका तुमी उखलचें नाका हांव तूं न्हिदता म्हणून हांव उठून न्हिदलो घेना म्हाका गोत्तरा म्हाका मायंड कॉन्शियस ना ते दाडा सो डॉक्टरांनी म्हणलें की बरो ताळयो मारल्यो की ताणें व्हेरी गूड म्हळ्यार थंय डॉक्टर हांवें थंय पेशंटा पळोवना म्हणून आनी तेंत म्हाका बेसावंक कळना हांव ती सदां म्हाका व्हंकल आयिल्ले उपरांत एक 4 घंटे उपरांत म्हाका कळलें तें आयलां म्हणून मागीर भियेनाका म्हणालें ताणें म्हजे खातीर मागलें मस्त जाणांनी एकल्या दोगांनी हजारो लोकांनी मागलां आनी तातूंत सर्वायव जालो तातूंत वाचलो मागीर डॉक्टर म्हणालो डॉक्टरांनी 10:30 दायजीर म्हाका पळोवना आहलें ते ऑलमोस्ट ते प्रोग्राम पळयतात आनी म्हजी प्रोग्राम तांणी पळयल्यात हांगा काल्यार न्हिदले रे वच रे फंक्शन कर रे म्हणाले ते इट्स डॉक्टर मुरलीधर कामत डॉक्टर मिश्री ते महान डॉक्टर्स आनी म्हाका पुनर्जन्म दिले. ओके तर हांगासर हें जिवितांत एक तुका परत एक अवकाश पुनर्जीवन पण म्हणटात तूं काणयो बरयतालो परतून थोडे सोडले तुज्या काणयांचे थोडी नांवां आसा तो वाट उजवाडतना मोत उजवाडतना कुटुंबाची देसवाड जातना मागीर पडतना पुरा ना 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 म्हणून एंडींग करचें ते एक रायमींग ते कित्याक आनी कांय उपरांत बरयतना म्हण आसा आनी आतां खंयचे बरोवचें बंद जालां आतां कित्याक म्हळ्यार बरोवचें कित्याक बंद केलें ताका काणी आसा पयलीं खाणयो बरोबर येतालो मोतूच वाडतना हांवें चिंतें त्या दाळा दुबळे काय आसा कोड्याळा आयलां मस्त बरी काणी बरयली त्या दाळाची काणी आतां हांव वाचल्यार मार पडटीत कोणा बरयतना हांवें चिंतलें बरयणार म्हाका इल्ले पयशे दितले तूं इल्ले कांय कास करी आतां आशा ना पयशे नाका म्हणलो कोण आसा कोणाक येता पयशे आतां तूं हांगा वावर करताय MC करताय पयशे नाका म्हणून येताय तूं काय बायल आसा तूं काय भुरगो आसा पूण लेक्चरर आसा तूं धर्मातुडी काम करता पूण तवळ एक वयता तसल्यो काणयो बरयल्ल्यान परतून कित्याक सोडीचे पडले तुका त्यो तेंत म्हणलें तातूंत काय मेळ्ळा म्हणून कळ्ळें म्हाका काय मेळ्ळा म्हणून बघतना म्हाका बगलें ये ताज्यानी बेटर ये काले MC करचें ते दाळा तुका सदां हांव चिंता 200-250 त्या दाळा ये वय वय त्या दाळा तितलेच पयशे MCक 24 इयर्साचे पयले काय म्हणल्यार त्या दाळा ते आतां 5-10 हजारांक सामान म्हणून येत ते सडत म्हणून हांव चिंता आतां जे रेटीचे कंपॅरिजन केल्यार ते सेदाळची रेट सडत बरी रेट बरी रेट म्हणून हांव तुका एक लोकांक दिवचे ते एक वाजबी देणगी ते दाळा काल म्हळ्यार लेस्ली जेरी स्टॅनी एव्हलिन मानू बंटूळ येत बराक हजाराक हे बराक हजाराक हांव खंयच्या माटोवन गेल्यार रोसाक ताणी सारचे रोसा कोण तो जूड म्हणून हांग खंय कन्फ्युजन वो खंयच्यान आयला हांव व्हडल्या टॉर्च कडून आयिल्लो गिरायक मागीर डे बाय डे ग्रोथ जालें मागीर म्हाकाय थोड्यांनी काजारां दिवन सुरू केलें काजारां दिवन सुरू केल्या उपरांत मागीर तांकांय बगलें हाचेडे ते देणें आसा म्हणून मागीर लोकांनी फाटीं बदिल्लो आजुनूय तो उर्जीत आसा तशें दोन कॉलां केली हांवें कोण आजून सच गजाल सांगता हांवें म्हज्या स्टेटसार एक सोडल्यार सांगता एक 300-400 लोक पळयता स्टेटस कोणाकच हांवें सांगूं ना कित्याक म्हळ्यार सेल्फ बुस्ट करना आमी तांचे कॉल करून न्हू तांणी पुगारचार न्ही तांणी जावन बेसांव आमकां दिल्यार ताज्यान व्हरता खंयचेंय ना. ओके मोगाच्या आयकुप्यानो तुमी रेडिओ सारांग आयकून आसा 6364204949 संख्या कॉल करा जूड नोरोन्ना संगीत तुमी उलयवेत तुमचे सवाल आसल्यार सर्वेत हांगासर म्हाका उलोवंक जाय तुज्या हर एक TV शोंत हांव पळयतां खंय नाल्यार खंय ते रस्ता गुडे दोंगर वाल बोली झरी फातोर
काल म्हणटा तसले शब्द मेळटात आमकां. हे शब्द कशे येतात इवन तुज्या काजराच्यान तूं जाल्यार एका न्हंयच्या तडीर बसतना या खंय खंय तसले शब्द येतात. हांगासर एक उलोवण आसा पयल्यान पळोवया तांचेर उलोवया. हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्कार. हॅलो कितें गी फोन संपर्काक मेळना. फोन करा परत एक फावटी 6364204949 संख्या. असले शब्द ग्रांथीक म्हणना आपट्ट कोंकणीचे शब्द तुज्या हातूंत दिसतात आमकां ते कशे म्हळ्यार म्हजी आन आनी माय बेजिकली ती ताकोडेकारां ताकोडेतल्यान वेणूर आयिल्ली. ताकोडे ते कविसो गांव म्हणटात न्ही कविसोत गांव. कविसो गांव. हांव थंयच्यान कितें शिंपडून वेणूरा पडलो तशें तांच्या रक्ताचो फळ म्हणजे तें आसूं की बरो. आतां म्हजो महान गुरू आसा टायटस नोरोन तो व्हडलो कवी आनी म्हाका गायड केल्लो म्हाका एडवायस दिल्लो अशें म्हाका बुधवार सांगचो. हांवें म्हज्या लायफांत भिवचें म्हळ्यार दोगां मात राव. एक म्हजो येजमान घरा तूं ना तूं तो ल्हान रेस्पेक्ट दी. एक म्हज्या व्हंकलेक हांवें पयलें भिवचें म्हळ्यार तुवें मर्याद दिवचें भिवचें म्हळ्यार तशें. आनी एक टायट आसा तांणी दोगांनी सांगलें हांव केदाळे आयकात की आयकनातल्यार टायट आसा सांगना नाटल्यार म्हाका मुखार इल्लें भविश्य मेळना. बायलेच्यान सांगलें आयकनातल्यार घरा कोको मेळना तशें. देखून ह्या दोन संगती हितून भियेताय जिवितांत. भियेतान म्हळ्यार एक गौरव दिवचे रेस्पेक्ट दिताय एक मानून घेताय. एक स्त्री म्हळ्यार आमी तो गौरव दिवचे. स्त्री एक खेळची वस्तू स्त्री एक गोळची वस्तू म्हणून तशें थंयली एक शेती मोजेडे आसल्यान हळड्यांतलो जाल्ल्यान आमी चलोवन येताल्या 7 किलोमिटर चलोवन तेणे आंबे तोरां पेरां सांपेरां तुजी काजू तुजे म्हळ्यार ते थोडी फावटी बाय मिस्टेक म्हाका येतात तशें म्हणटाना ती वर्णन ती खंयच्यो बरो पळयतना म्हाका भोगाप येतालें. ती पाजींतली मासली पाजीन जर तो सामको ते न्हय वाळ तशें म्हणटना म्हजी ती ओरिजिनल कोंकणी म्हळ्यार नितळ कोंकणी हांव उलयतां. म्हाका साबार जाणांनी म्हणा तुजी भास बरी तुजी कोंकणी वापरताय. इंग्लिशांत मेजॉरिटी तुमचे बरी काही टॉप लेवला पावना बट इंग्लीश येता. पयले बाजून गांव घेनातलें आतां मॅनेज करचें तितलें इंग्लीश येता. ओके. हांगासर जूड नोरोना विशयंत एक अपवाद आसा सगळ्यांनी म्हणजे हें लोकान केल्ली गाबगी ह्या लोकांच्या जिबेतान वाळल्ली एकल्याच्या जावन एकल्या पावल्ली भासगी म्हण म्हाका कळयतना. जूड नोरोना म्हळ्यार कॉस्टली MC म्हणून ओपताय गे या गाब म्हणटाय गे या हाचे विशयान कितें स्पश्टीकरण दिवंक जाय कित्याक दिव्यवाणी आनी रेडिओ सारंगारी लोक आयकता जाल्ल्यान हाका हांवें शिदय सारचें सवाल. गाब म्हणूंक जायना गाब न्ही तें कित्याक म्हळ्यार सत तें जावं की बरो बट हांवें काडूच्या पयशांक सत जावंक बरो. गाब म्हणूंक जायना बट एकलो 25,000 काडता म्हणून हांव 25,000 काडना. एकलो 20,000 काडता म्हणून हांव काडना. म्हजी हांवें आतां काडोवची एका काजाराक 12,000 हांव 1 रुपया चड काडना. जर तर हांव इल्लो पापासो दुबळो म्हणून जाल्यार हांव उणें काडयता. तर धर्माचें तें सांगून बोर तें तुज्या सेवा केल्ली आसा ते बरें केल्लें केदाळे सांगून बोर जोडा उडोवचो सांगला. हांव धर्माचे विशय बिलकूल उलयना. खंयचेंय कार्य कर बऱ्या मनान कर. तेदाळ तुका लोक आतां तुका थोडे कोडी काडटात काडना म्हणून न्ही बट दुखता. जर तर आतां इतले MC आसात मँगलोरान आतां तुवें क्रिएट केल्लो ग्रूप आसा तूं आतां दुसऱ्या कडेन सर इतले MC कडेन खंयच्या MC विशयान हांव नेगेटीव उलयता करेक्ट कित्याक उलयना. तांच्या पयशां विशयान उलयता की तांच्या ड्रेसा विशयान उलयता की तांच्या जाणटेक्याच्या विशयी उलयता की उलयना कित्याक अन्यकल्या विशया बोट जोखून म्हाका कोणीय अधिकार दिवना. म्हाका अधिकार दिवना बट हांव कसो गी म्हळ्यार म्हाका कॉस्टली म्हळ्यार जावंक पुराव न्ही म्हणना बट हांवें काडोवची देणगी हांवें काडोवची तितल्यान जर तर ते चड जातात म्हणून जाल्यार ताच्या उण्या मेळटले आसात तशें तूं उण्यार करताय काल करूं जाता तूं आनी 3 दिवस आसात. दोनूय पटी गरजेचे गीत ना गरजेक ते कितें मनशांनी हाळे थोडे पटी गरजेक आमी पयशे काडचे थोडे पटी मर्जे काडचे. जर तर एक कमेंट करचो मनीस MC तो काल 2 घंट्यांनी MC करता 12,000 काडता 15,000 काडता 25,000 काडता म्हणटा. एक शातीचेर न्ही एक चेडू आतां एक स्त्री MC करता ताच्या गवनाची रेट कितली ताच्या मेकअपाचे चार्ज कितले ताणें घाल्ले वस्तू गेलो 5 सूट आल्या बरो सगळे वर्स काडटा. ताणी 5 सूट गेल्या ते 5 दिसांनी बंद करच पडटा. तर तांकां खर्च ना गे उलयतल्यांच्या जिबेन ते चिंत जे गी नाका. आतां म्हजे विशयानी नेगेटीव बरोवन भायर सुलाप तुका
बट हांव सांगता MC ते कस्ट आसात MC की तांकांय म्हणलें फिलींग आसा तांकां म्हणलें भोगप आसा जर तर एक MC नेकलेज MCचे जिवीत पाड करून पळयता जाल्यार तो सिराप मागून काडटा हांव तितलेंच सांगता. हय. अनेक कार्यक्रम तुवें दिल्ले जावन आसा, थोड्यो खुशी थोड्यो दोशी. एक तुज्याच तेका जिविताक म्हळ्यार आमी सांगचें जाल्यार तुजे खालेत एक जोगतें जाल्लें कार्यक्रम म्हाका भोगले तातूंत थोड्यो खुशयोच्यो गडितां आसलीं, थोड्यो दोशी दिवची आसली, थोडे पांय ओडचे आसले, थोडे पोटी ताच्या जिविताक तुवें एका रितीन सांगचें जाल्यार लोकां मुखार अनावरण करचें आसलें. हें कार्य तुका खंयच्या वांट्यान एक पब्लिसिटी म्हूण सांगिना कित्याक म्हळ्यार ती पब्लिसिटी दिवचें कार्य जाल्यार तुज्या जिविताक वाडवाड दिवंक कशें शकलें कित्याक म्हळ्यार 1000 लोकां मुखार उलोवची एक 2 जाणां मुखार तांच्या जिविता विशीं जाणा जावचें म्हळ्यार पती पतीन जावन एक थंय बसता आसतना कितें असो अनुभव सांगीत. आतां एका जोड्याक आमच्या कार्यान कशें गे म्हळ्यार आतां तुमी अशें हांगासर इतलें हांगा आमच्या एलोशिस्तावन इतल्या जाणांची पब्लिसिटी दितात आनी आतां आमचे व्हिडियोय तुमी आतां करूं आमचे हे खंयचे दिव्यवाणी इतली सेवा करता. हॅट्स अप टू तुमकां दोनूय संस्थाक हांव आभार मानता कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका पयला म्हणून हांवें पुकारचें न्ही हांवें केल्लें काम हांवें तेंत हांवें हेरांक पब्लिसिटी दिल्ली हांवें जावन पब्लिसिटी जोडली न्ही बट तातूंत थोड्यांनी हांव धाडटलो जाल्यार पण हेरांक पब्लिसिटी दितना वो हाचे ओडपण उलयता वो लाखांनी जोडटा वो तें करता बट ताच्या फाटल्यान वावंट कितल्यो न्हिदनातल्यो राती हांवें सरल्यात हांवें कश्ट काडल्यात पूण त्या आयिल्ल्या जोड्यांनी संतोशान तांचे विशयान उगली घुसरतना तांणी केल्लें काम हेरांक देख दितना आतां थोड्याच्या विशयान जियारलो पण कितले कश्ट काडल्यात एज ए तो कमिशनर जावन आसतना पयले बरें कितले कश्ट काडले पिलिकुलो येदो व्हडलें काम ताणें केल्लें कोणाक कोत्तालें कितले जाणांक कोत्तालें मागीर म्हणटा तुमी केल्लें गी सर वो तुमी राजकीय मात न्ही जाल्यार जाल्यार ताणें बरें केल्लें सुरू दिल्ली सेवा दिसूंक दिसूना ना तेरे मरे काय म्हणटात तर तुवें दिल्ली सेवा कोणाक लेखाक येना गी तें कामांत म्हाका सॅटिस्फॅक्शन कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीन केलें जाल्यार तांचें जावंक पुरो तें कित्याक म्हळ्यार सकड येवन तेले थोडे दुबळे आसात मिडल क्लास आसात ग्रेस्ती आसात आनी मस्त जोडान म्हणजे विचारला म्हाका एंकर जोडूच जाय म्हणून विचारले आसात ताचे हेड्यांत आतां आमचो किंग ऑफ वॉल्टर नांदाळी तांच्या लेवलाक आमी वचूं जाल्यार आनी थोडी वर्सां जाय कोणना ते बऱ्यान ते आसात सांगा. वेलफेबाचें कुटाम तुका मस्त मोगाचें तुज्या जिवितांत जर तुवें मानचें तुका मस्त मोगाचें पडटा सगळ्यांचें तो लायक करताय पूण वेलफेबाक तुवें तुज्या जिवितांत एक जागो दिल्लो आसाय हाचे विशीं थोडें समजाचें हांवें. वेलफेब आनी मिनाबाई कडेन ल्हानपण म्हजें सोपण MC करचें सोडू म्हाका मेळोंक ना तो लेस्ली आसतना तो व्हडलो वाग आमच्या जाल्यार खंय अवकाश मेळटा बट इज माय गूड फ्रेंड तो म्हजो बरो इश्ट काळजालाक सिलो व्यक्ती लेस्ली रेगो पूण ताणें केल्लें साधन ताज्या लेवलाक हांवें पावोंक जाता की म्हण हांवें प्रयत्न करीत लास्ट लिगांनी म्हाका कोणी कंपॅरिजन करूंक जायना तो दर्यो हांव ल्हान व्हाळ आनी त्या दर्या मुखार व्हाळान वचून उपयोग जायना ह्या ताचे विशयान कॉम्पिटिशन करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार पूण व्हाळान वचून दर्याक मेळवेत काय ना ट्राय करयात म्हळ्यार तेंत म्हळ्यार ट्राय करयात पूण तशें जाल्यार ती MC करूंक मेळना बट विलपेपा गेटी मेळाचे विलपेपाची पदां ल्हान आसतना आमी आयकून कोणाची कॅसेटी बरो पिंदुल्ल्यो बरो कट्ट जाल्ल्यो बरो ओट्ट करून ते आंतू डब्यान दवरून या तुज्या आनी केले मोडकी मेळटाली म्हजो एक लिस्ट आसलो ऑल्वीन म्हणून वेणूरचो फर्नांडीस ताच्या आंगडी बसून आयकताल्या रॉनीची पदां विलपेपाची मेल्वीची मायक सैमानाची एरिक बाबाची सगळ्यांची पदां वाडल्या पण विलपेप एक डिफरंट घाल्याक म्हण ताका तो पदां रचतलो ताळो मेळयतलो सगळें करतलो आनी ताका हुशार नासल्या वेळार निमाणे घडये हांव 1 म्हयनो आसतना ताच्या हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार ताचे कडेन हांवें दिंबेर पडून बेसांव मागिल्ले ताणें म्हाका बेसांव दिल्ले आनी जर तर हांव जेप्पू कुशीन गेल्यार म्हजें लोक कार गुणान हांव शीदा मिनाबाई वचून उलोवन आयिल्लो आसा कसो रे पुता म्हणटाना म्हाका एक म्हज्या आवय उपरांत पुताळ म्हण आपयतली आनी एकले आसा न्ही म्हणल्यार म्हाका भोगिल्ला हांव तांचे विशयान ओडपण उलयना जावं दी ती बाबी रेख जावं दी तांची पत्नी जावं दी तीय तशीच म्हाका देखतात सो सक्कड संगीतकार कोणाची एकल्याचें नांव काडलें एकल्या काडलें मागीर एकल्या बेजार जुडा तुका आमी इतलें सपोर्ट केला इतलें तुका कुमोग केल्या आमकां आमचें नांव सोडलें म्हळ्यार तें म्हाका मस्त दुखता देखून खंय तुमी विचारल्याक मात्र आन्सर दिले शिवाय जूड मस्त व्हायरल जाल्लो त्या एक परगांवांत जाल्ल्या नायटाच्या एका जोकांत भोवशा तें जोक आसले एक संगीत सांजे तुवें सादर केल्ले म्हळ्यार त्या कार्याक MC मास्कतान MC जावन गेल्ले हो अनुभव पयलें परगांवाच्या वेदीर एक MC जावन येता आसतना कशें भोगल्लें तुका
ते म्हाका मेल्विन पेरिसान आपयल्लें तेदोळा हांगा तेदोळा इल्लें बुमींग म्हळ्यार हांव म्हाका इल्लें बरी प्रोग्रामा हांव चिंतता एक 7-8 वर्सां पयलेंचो विशय तशें येतना तेदोळा परमनेंट वत्तू लेस्ली व्हडलो मनीस रेस्पॉन्स पिल्या चिंत 7:30 प्रोग्रामा करचे माफ कर लेस्ली तशें जाल्यार ताणें खाली की ओपोवना कोण ना तशें म्हाका नेक्स्ट ऑप्शन जेरी रस्किना म्हणलो की लेस्लीक येना जाल्यार जुडाक आपय जुड येतलो म्हणून मुजी हांगा 8 फंक्शन उसळटात ते मेळटा खाले म्हणलें ते सेकंडरी ते जाल्यार हांवें थोड्या पार्टी कडेन विचारलें म्हाका एक पयलो अवकाश गल्प हांवें जल्मा पळोवना सत्य ते फर्स्ट टायम गेलो युरोपाक गेलो तेणें पुराय दुसऱ्या कंट्री गेला युरोपात तशें गेला बट इशीन वचूना म्हाका एक आशा तशें आमच्या पांय धरले जायत म्हणून तुका आनी फंक्शनां दिना म्हणाली जाल्यार दिनाटल्यार व्हडना म्हण चिंतूना बट दिला ताणी फाटी ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರವ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಗದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅದೇ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಇದು ಎಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ओके कुसुमाकर शेट्टी तेंत आमी हांगासर बायली तुका विदिती मेळ्ळी बारी खुशी जाली म्हूण तुवें सांगलें हांगासर तुजे कडेन विचारूंक जाय जाल्लीं थोडी ल्हानशीं सवालां म्हणजे ल्हानशीं जूड नोरोनात मानसो पयलो ह्या मोगासो तुजो कार्यनिर्वाहक म्हळ्यार कोण आसा श्वेता कार्यनिर्वाहक ते खंडीत जावन टायटस ते अर्दोळ तांकां हांवें ओलायलें कित्याक म्हळ्यार टायटसाची भास वेगळी ताणें वापरची भास म्हळ्यार ती तांतू एक परमळा तांतू सुगंध आसा बट टायटस एमसीच्या फाटल्यान वचोना तो प्रोफेशन एक नवर्थीक बिझनेसमॅन तो वेगळोच त्या क्षेत्रांत ताजें बेसांव म्हजेर आसा हांवें बिझनेस केला पूण ताजी ती भास ताजें तें उलोवणें ताजें तें चिंताप आनी दुबळ्यांचेर आसतो एक हुस्को मोग ते म्हजें तें प्रभाव आसा ते म्हजें तें देखून कोण हांव ताका मानता उरलें सकडी एमसी हांव कोणाचें नांवां काडना कोणाचें नांवां काडल्यार लॅस्ली तान धरले आतां आमचो रॉयसन आसा अमंजूरसो तरणाटो एमसी आतां थोडी प्रोग्रामां म्हजी हांव करना आसली पार्टीची तो करना आसलो बरोबर तूं आनी एक उलोवन आसा हॅलो नमस्कार ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಟೆಲಿಕಾಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೆ ರಾಮ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ कित्याक म्हळ्यार उपकार केला म्हूण विसरल्यार तो देवी बक्षिना आतां तो तेदो व्हडलो मनीस तो दोरयो हांव खालें गेल्लो बट त्यात मनशान येवन हांवें शॉप घालतना फस्ट इनॉग्रेशन केलें के रामान के नाळवान आनी एक उलोवन आसा हॅलो नमस्कार कोण उलयता रत्न शेट्टी उलया ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ओके सो तुका जायत्यांचे कॉला येवन आसा की हांगासर तेंत दुसरें सवाल म्हणजे तुका पसंद ना तुलो विशय खंयचो की म्हण एकाच वाक्यान सांगचें जाल्यार रमेशान कुडी काडो म्हाका बिलकुल पसंद ना ओके कित्याक म्हळ्यार अन्य एका व्यक्तीच्या विशयान पाडो उलयतना उरलेलो मनीस तो बरो म्हणून हांव कोणाक पातयना हांवें मस्त जाणांक मुजेडे कंप्लेंट आयिल्ले आसात दुसऱ्यांच्या विशयान पर्टिक्युलरली एमसी तुका कोत्ता बरें बट तांकां हांवें गायड केला शिवाय तांकां बरें आनी हांवें तुका जाल्यारय कितले की बटी गायड करचे विशय हांव जाणू आयसो या हेळुल्लो मनीस म्हणना बट हेरांचे विशय उलोवच्या पयले हांव घोसोगी म्हणून हांवें आनी तुवें तुरजू मोगन पळयल्यार ते जाल्यार लोक तुका काले म्हणटा म्हळ्यार यू आर द रायट पर्सन यू आर द गूड पर्सन आनी
त्या दळा आतां चिंत हांव त्या दळा घर सोडून आयिल्लो म्हणून हांवें राग धरलो जाल्यार आज ह्या अंताक हांव भोंवतकीर रागार तुरतोय ना राग या- ना राग येनातलो मनीस कोण दिना जिनेन बदलावण येती ना. ना ना ते देवान केल्लें कित्याक ते घर सोडून येनातलो जाल्यार अजुनूय ताणें खंय खांब्या सोडटो की खंय खांब्या सकयल लित्तो की देवा गोत्तू ते ताका गोत्तो म्हाका गोत्तो ना तांत ओडपण उलोवंक ना. व्हडलेसो म्हणले कुडले हडलेंतले कितलेगी आमच्या वेणुरांतले आसात किन्निगोळीचे इश्ले आतां कितले जाण तुमच्या अंत आसात बरो लेक्चरर आसात नांव काडल्यार परते परते रिपीट जाता आनी ओके. आनी हांगासर आनी एक सर तूं इतल्या जाग्यांनी कार्य निर्माण केलाय तुज्या जाग्या तुका एक मोगाचो जागो ह्या मोगाचे होत ह्या मोगाची सुवात खंयची आसा जाल्यार हांगासर हांव कितलें कार्य निर्माण केल्यार म्हाका तें पुरो जायना म्हळ्यार तो फेवरेट प्लेस खंयचो? ना ते कोणाक दिना तो जागो कित्याक म्हळ्यार खंयचोय जागो एक म्हळ्यार एकल्याक सांगल्यार एकल्या बेजार जाता. सगळ्यांनी म्हज्या पोटाक शीत दिलां एक उंडी म्हाका वाडला आनी ताणें म्हाका जेवंक दिलां थंय मनशाच्या मुखार म्हाका तो बरो वो बरो तो पाड वो पाड म्हणून हांव कोण हांवें कितले हजारांक कार्य निर्माण करतना म्हणा हांव बड्याचो मनीस म्हणून हांव बड्याचो मनीस डायलॉग न्ही ते इट्स अ रियालिटी रियालिटी बड्याचो मनीस म्हळ्यार अर्थ काले तुका 3 घंटे 4 घंटे ताणें मोलाक काडोवचे आनी तूं काम केल्या ताणें पयशे दिवचे हांवें काम केल्या पयशे दिवचे बड्याचो मनीस ताणें केलें थंय डेकोरेशन करचो तोय बड्याचो मनीस केटरिंग आसो तोय बड्याचो मनीस तो धर्मा थोडी येवन ते जेवण तुका वाडटा घरचो काजार जातलो चेडो आनी चेडी ती दे आर द रियल सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. ओके. देखून हांगासर तुवें म्हणचें आसा तें आमी खंयचीय एक वेन्यू तुका पसंद म्हळ्यार फेवरेट म्हणना ऑल वेन्यूज आर फेवरेट तुका कित्याक म्हळ्यार पयलें रोशन एक सांगता हांव पयलें उडपी बरेच्यान इल्लो फाटी आलो कित्याक म्हणून त्याला म्हजे बिझनस आहले आनी म्हाका हायेस्ट फंक्शनां कुडियाळते मेळटाली तर एक पटी मानूक आनी म्हाका मस्त हाडून चिंचे ये दोगी कितें लढाई कर पडोवचे म्हणून बट आमी दोगी इश्ट एकतले एक आवाज ते आवाज तो सिनियरिटी आनी ताका पसंद करतलो लोक वेगळो तूं आनी ताकाय पसंद करतात ताका हेट करतले आसत म्हाका हेट करतले आसत बट आमी इश्ट लोकले उलयता बट ताणें म्हणलें तूं कोड्याळा भितर बांयच्या माणक्या बरी काले बोंताय ती शिनी वचू म्हणून किशीन उडुपी कासरगोडी वचू म्हणून तशें रोशन. तर हांगासर जायत्या उलोवचे प्रयत्न केल्ले आसा मनीस चुडनूरांना वेळ दावत तसा जायत्यांची जिणयेची बोगणां तूं वस्तितालोय पूण आज म्हाका एक ल्हानसो अवकाश मेळ्ळो तुज्या जिणयेंतली बोगणां वस्तेलें तुजें तां बरीं सतां म्हाका मेळ्ळीं ह्या जिवितान आसलीं आडूक सतां ह्या जिणयेंतली थोडी खराळ घडी तांचे विशयी तुवें उल्लेख केलोय. रेडिओ सारंगार 1 घंटो तूं उलयवन आमच्या लोकांक सांगी आनी दिव्यवाणी चॅनलार तूं तुजी जिविताची फाटलीं दारां उगडलीं तुवें मुखलीं दारां उगडूंक आसा ती फाटलीं दारां म्हळ्यार आमी फाटी वचून पळोवया म्हणल्यार कशें भोगलें आसा. पयल्यान पयलें रेडिओ सारंगांनी दिव्यावाणीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचें तें एटमॉस्फियर आनी तुमचें तें एक वेलकम करची रीत आनी तो दिवचो गौरव जावंक पुरो जूड थोडे म्हणूंक पुरो म्हातारो जालो म्हणून म्हातारो म्हळ्यार 48 काळ धांवता सॉरी काळ धांवते आसता हांवें ती एमसी कर रावचे हांवें ते कार्य करीचे आनी उरल्या कोणाक अवकाश दिवचो म्हणचे जाल्यार ताजें तितलें एक उणेपण खंयचें ना पूण तुमी हेरांच्या विशयान चिंतात हेरांच्या गरजांक पावतात हेरांक पब्लिसिटी दितात आज म्हाकाय तुमी दिल्या आज हांव आभारी तुमकां हांवें साधन केलां म्हणून हांव केदाळाय हांव व्हडलो एमसी म्हणून हांव खंयसर घालून भोवलो ना खंय बॅनर घाल्ले ना बट म्हज्या फाटल्यान तुमचे जसले साबार जण तरणाट्यांनी म्हजे खातीर बरें मागलां म्हाका देवान दिल्लो पुनर्जन्म आसा ते जन्माच्या देखून हांव आज रणी कित्याक म्हळ्यार ते आज देवान दिल्ले देण्यार दरवानी तुमच्या सांगात हांव सगळे वाट बसला उलोवंक अवकाश मेळ्ळा आनी आज तुमी दिवचें तें मार्गदर्शन हेरांक दिवचो तो पाठिंबो आनी जर तर तुमी कितें बरें करतात आनी कोणें बरें केल्ल्या कामाचें दुसऱ्या लोकांक पावयतात तुमकां देव देराळ बेसावनी भरून दी कित्याक म्हळ्यार ह्या संस्थेच्या वडिलांक जो दुनी संस्थेच्या वडिलांक आनी तुमकां तुमची मेहनत तुमचो त्याग तुमचो मोग ताका हांव ऋणी तुमकां तें हांवें कोणाच्या विशयान ओडपण उलयचें म्हणून ना कुडी काडूंक सुलाभ बट केल्ल्या त्यागाच्या फाटल्याचो वावर तो तुमकां तुमी जाणात. अखेर करचे पयलीं 2 सवालां. एक सवाल हें जावन आसा आयर्लंडाक गेल्लोय तूं थंय पुरो बरें पळोवन आयलाय पूण फाटीं तूं आयर्लंडाक हेचें प्लॅन आसा म्हूण थोडीं सांगतात हांव गोत्तू ना कोण सांगता कितें थोड्या तेंपान रावयताय म्हणली एक खबर आसा एमसी पूण केदाळा म्हूण तें एक ताका डेडलायन दिवना दोनी केदाळा रिटायर जाता म्हणटा तें मस्त तेंपराक येयल्लें बरें वयगी न्हय गी म्हण सारूंक जाय म्हाका एक कितें सांगूं जाय
ते दोन्ही ऑप्शन आसा ते दोन्ही ऑप्शन आसा कित्याक म्हळ्यार हांव आतां MC करनंत आसा लोकांक नाका म्हणून कण्ण सिक्स मारून भायर उडोवच्या पयले मर्यादेन भायर आयला ताका मर्याद सर जूड म्हणलो आल्लो अशें करना आल्लो बरें केलां ताणें ताका आमी पाठिंबो दिला म्हणून तांकां पाठिंबो दिल्ल्यांक हांव रणीत जालें म्हणटा बट कोडी काडल्यांक रणी कित्याक म्हळ्यार ताणें कोडी काडला म्हणजे इम्प्रुवमेंट जायना वय करेक्ट एका मनशाक हांवें साबार जाणांनी सांगचें आयकलां कोडी काडल्यार मात तुजी इम्प्रुवमेंट जाता तुका बरेंत दुमर रावल्या काय करता तो सरान एकल्या 4 जाणां MC दितात मुजे आनी तुजे केलें पाड जालें कोण नाड सांगना तो बट बरें गेल्लेंय जायचे पाड जालें तेजे बट मुजे चिंता आसा थोड्याच तेंपा भितर MC फिल्डाक विदय घेजे म्हूण आसा बट थोड्या जाणांनी ऑलरेडी थोड्या जाणांनी भोव मारूं सुरू केला MC थोडशे ओडणार तुका वॉलांत रावयता म्हणून बट गुत्तू ना ते पूण आयर्लंडाक येता हेगे उसोंगी पुरो पूण ते दाळोसान भोव कसो आसलो आयर्लंडान ते ताळा तितलें बरें जावना कित्याक म्हळ्यार गांव बरो बरें थंड गांव सुबीत गांव आनी तुका पीस ऑफ मायंड मेळटा पुरो मेळटा पूण ते पुरो हांव एक्सरसायज करतना पुरो म्हजे टाल्ली पुरो एबो 80th हांव एकलो 40 सोडल्यार म्हाका नमस्कार दितले आतां गायल्यार जूड बाब म्हणून एक नमस्कार दिताय हांव तांकां जूड म्हणटाली तितले तांकां म्हणून म्हाकाय खुशीत म्हाकाय 4 जाणां आहात म्हणून पूण ह्या कोडयाळांत दोनपारा बेंदूर सांजेरे मेलाग्रीस ह्या पुत्तूर आत्तूर म्हणून अशें आमी कार्य करना तुका कळीत आसा कार्य करनासलो म्हणचे कत्तपटी गुडान घाल्ले कुडले बांदपास जाता देखून आयर्लंडांत फाटी आयला म्हजें दूख पळोवन बायलेन फाटी वचू इल्ले वर्सां काम कर परत तुका व्हडणो रुगी पुरो म्हणा तशें जाल्ल्यान तुज्या उतरान ते दोनी सती आसूंक पुरो देखून त्या विशयान हांव खंडीत जावन इल्ले दिसा पयले हांव ताका एक लोकांक खंडीत जावन दिवचें पतीन गीता आनी पूत प्रज्वला विशयान तुवें येदोळूच सांगलें जायते कडेन उल्लेख केले आसाय पूण निमाणें ती तुज्या जिविताची मोलाद एक 2 दोळे आसल्या वरी एक उतर तांचे विशयी सांगचें जाल्यार आखरेचे सवाल पतीन ती पतीनच कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें सॅक्रिफायस केला आसता म्हणजे तें दिसता ताणें केल्लो त्याग ताणें दिल्लो मोग तें देवाक आनी म्हाका मात गोत्तू हांव हेरांक सांगून हांव भोवना तें म्हाका तें हांव ताजे विशयान खंयी ओडपण उलोवचें उणें बट तें सिंप्लिसिटींत नंबर 1 पब्लिसिटी बिलकुल आशिना आतां उरल्यांनी मस्तो इंटरव्यू तुमचे दोगांचे करया म्हणून कितले जाणांनी म्हाका मेसेज धाडल्या तर दिसतालें करया गी म्हणा तें म्हणटा नाका हांव पब्लिसिटी खातीर ना बट तुज्या सांगात तुका पाठिंबो जावन रावता म्हजो बुद्धी तसो तूं MC करता रे म्हळ्यार पयलें म्हणटालो करता म्हणून तुजे बरें करता आवाजूय बरो आहा पोदां म्हणची देणें ताका बरें आहा तोय तसो तो म्हणटा तुजें तें इल्लें गोळ्या पावना म्हाका बरें जायचें म्हणून तो आतां वेगळ्या फिल्डाक गेला हांगा आतां शिकते आसा अशें आसा बट हांव देखून दोगांय प्रेशर खंयचेंय घालना बट आज एक मनशा बरी एक मनशा बरी हांव जियेता एका बऱ्या घरात रावता जाल्यार इल्लेशें बऱ्या कारार भोंवता जाल्यार ताणें दिल्लो मोग आनी म्हज्या प्रत्येक तरान म्हज्या आवयचें बेसांव आनी म्हज्या आनाच्या मायेचें प्लस गीताच्या डॅडी मम्मीचें बेसांव ओके तर मनेस जुडनोरून आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत तुजो ताळो वाडलो तुजी बोगणां उमाळ्ळी तुज्या जिवितांतली सतां कथा आमी जाणा जाल्या जायत्यांनी तुजे वेळ थोडे पोटी सांगिल्लीं थोडी सांगचें जाल्यार आमी गाप केल्लीं उतरां ताचे विशीं तुवें स्पश्टीकरण दिलें आज जें कितें आमी सेवा करची थोडे पोटी आमी दुसऱ्यां खातीर वावुरचें या थोडे पोटी आमी थोडे पोटी आमचें देणें आमी वापरचें असलीं नीज थोडी घडीत आमच्या मुखार दिल्ली सांगात आसा दायजी वर्ल्डा मुखांतर तुका लाभल्लें बरेंपण तुवें तें सांगलें आनी ही सर्व रितीची बरी उतरां तूं उलयल्या खातीर रेडिओ सारंगाचो निर्देशक बाप मनादीक दोतोर मेल्विन पिंटो तर्फेन सांगत आसा दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन तुका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं रोशन पात्रापाकी म्हजो बारी इश्ट आनी तशें दिव्यवाणीची म्हाका मस्त पाठिंबो दिला देखून तुमकां तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 4 वर्सां जालें आपयली येनातल्या माफ कर म्हाका बट आज आयला आनी खंडीत जावन लोकांक इल्लें तरी म्हजे विशयांत बरेंपण चिंतताले दुरसो हांवें कांय करूं जायना जर तर तांचे थंय इल्लेशे चेंजीस आयले जाल्यार हांव आज ह्या शोक आयिल्लें सार्थक म्हणून म्हाका भोगता सो देखून तुका देव बरें करूं तर मोगाचें 9 जावन आसलो आयचो ताळो उमाळो आंकडो येवच्या सुमार दीस परत मेळटा हांव ताळो उमाळो कार्यक्रमांत वळमण आसा 1 रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी देव बरें करूं.